गोवा गव्हर्मेंटाच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान आयज एक सर्क्युलर काढला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आणि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन हांकां दोगांकूय आज एक सर्क्युलर काढला तितून 2024 13वो स्टेट रोड सेफ्टी वीक 14 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर पर्यंत आसा हो जो रोड सेफ्टी वीक आसा ह्या रोड सेफ्टी विकान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक सगळे पंचायतीक आनी सगळे म्युनिसिपालिटीक 10,000 रुपयांचे अलाउन्स दितले तितून तेणी अशें सांगलेलें आसा की हे जे 10,000 अलाउन्स आसा ते रोड सेफ्टीचे जे अवेरनेस आसा आपले गांवांत करपाक लागून किंवा आपले एरियेन करपाक लागून हे 10,000 दिल्ले आसात आनी तशेंच स्टुडंट्सां मदीं बीन अवेरनेस करपाक लागून हे 10,000 रुपया दिल्ले आसात त्याच बरोबर हे जे 10,000 रुपयाचो जो खर्च आसा तो खर्च मागीर रोड सेफ्टी वीक जावन तेणी तो रिपोर्ट सबमीट करपाक जायो तेजी बिलां घेवन तो रिपोर्ट सबमीट करपाक जायो आनीक हे जे 10,000 आसात ते तांकां 1 म्हयन्या भितर मेळटले असो आयज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाक सर्क्युलर काडलेलो आसा अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.